विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब चॅनलाचे संध्या राग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगेले मोगान स्वागत. आयचे अध्याय नाव वृद्धाश्रम. हांव मुंबई गेलेले तेन्ना मिगेल भावा ते राबिल तेन्ना अर्थान थंय एक वृद्धाश्रम आसा वसई गांव म्हण थंय मिगेले अण्णा आनी तागेले सुमार जन ते समितीचे ಒಟ್ಟು करून म्हयन्या एक वेळाक तांकां कसले फ्रुट्स की आनी की सकट तांकां कितले वस्त दिवचे म्हूण क्रम आसा ते दिवच्याक तांणी वताचे. तांणी ते कोणा लागीं पेटयनाची, तांणी वचून घेवन थंय वचून दिताचे. ते पण हांवय आशिल्ले निमित्त तो म्हणलो यो गो पळया गो वचा गो तुवें पळय म्हणलो. हां म्हणून हांवें अण्णा लोट चमकली. आमी थंय वचून गेटा भितर वतनाची ते कंडे दुखून पळयत आशिल्ले केलो जन मालगडे आमकां पळोवन वसईवाले आले म्हूण आमकां एक स्वागत केलें प्रितीरी. मागीर आमी आल्यात म्हूण मराठीन उलयताची थंय भितर वचून घेवन थंय पुरा तें सामान पुरा दिवन तांगेल्या पुरा उलोवच्या गेलो. थंय 26 जन दुड्ड दिवन राबिल्लीं, 26 जन दुड्ड दिनाशी राबिल्लीं. धर्माक कशीची एक आश्रय घेवन राबिल्ली आसा ती. तांतू दुड्ड दिवन राबिल्ल्यांक समिती दोकून सकट सामान मेळटा. दुड्ड दिनाशी राबिल्ल्यांक अशी दानीन दिलेले सामानान आनी त्या दुडवान तांणी चलयता आसा ती. जाल्यार तांकां पळोवन घेवच्यान कसो व्यत्यास ना, मस्त प्रितीर पळोवन घेता आसा ती. आमी तांगेले वचून उलयतना तांकां कितले खुशी जाल्ली म्हळ्यार भारी खूश जाली. अण्णाय मिगेलो एक तो म्हणे बायल मनशाल मनाच्यो तोवय वचून प्रती एकल्याल्या वचून घेवन चंद करून घेवन तांगेल्या उलोवन घेवन अशें सकट करतना तांगेले तोंडार एक संतोश पळयतना बदची म्हाका इतली खूश जाली. आनी तशींच ते दुड्ड दिवन रोपतले वरेन आसा ती तांगेल्या वरेन आमी गेलींची. तांगेल्या वरेन आमी वचून उलयतना तांणी तितले खूश आमकां दाखयली आमी आयिल्ल्या विशयान. आनी तांकां ते एक राबिल उदकाशी जिवनांत अशें आमी कोणीय गेल्यार एक नमुने एक मनांत एक तरंग खुशये तरंग येता म्हूण म्हाका दिसलें. तशी आमी पळयता आसतना एक 4-5 जन ते कॉरिडॉरार बसून आकाशा कडेन शुन्य पळयता आशिल्लीं ती. शुन्य पळयता आसतना तांगेल्या तोंडा भितर दोळ्या भितर कसले एक आशा भाव दिसना आशिल्ले. ते पळोवन म्हाका मस्त बेजार जालें. इत्या म्हळ्यार कसले ना, निरीक्षा ना. निरीक्षा म्हळ्यार यमाल मात्र मिगेले कारी यमाल मात्र निरीक्षा सुचे आनी कसले निरीक्षा ना ते म्हूण घेवन अशी भितर येताना एकली प्राय जालेली बायल मनीशी चिके मांतार जाल्या चिके अरळू मरळू वरेन जाल्या ती मिगेल हाता दवरून घेवन बळ रडली. रडताना म्हणली तिगेले दुवेल उडगास जाता म्हाका म्हूण घेवन. तितलें म्हणटा ती वार्डन आमगेलो आशिल्ली. ती म्हणली तुका हांव सांगिल्लें हांवें हांव तुगेलें दुव तूं सगलो दीस रडून नज म्हूण सांगिल्लें न्हू तुका हांवें म्हणटाना रण्णी चिके राबयले. रण्णी राबोवन दोळे नाक पुरा पुसून त्या वार्डनाक पळयली. वय गो तूं मिगेल धूव म्हूण सांगला वय जाल्यार समीत म्हाका मिगेल दुवेल उडगास जाता म्हणली. म्हाका तें आयकून पोट्टान तूं संकट जालें. हांव ते वार्डनाले निमगेलें ती कोण सोडता तिगेलें धूव ये न्ही म्हण निमगेलें. ताका ती म्हणली चड जावन कोणी येनात अम्मा पळोवच्याक सोण गेलें. मागीर हिगेलें धूव तेवें सुमार काळा फुडेंची कसं की अनारोग्या निमित्त सदगती पावल्या. त्या दुखून तीन खंय दुखून येवचें हिक त्याची खंतेरी अशें पुरा जाल्ला म्हूण म्हणली. तेन्ना म्हाका त्या मस्त मनाक दुख्ख जालें. तशें जाल्यार आज वृद्धाश्रम म्हळ्यार कसल्याक गती पडला. हें वृद्धाश्रम कसल्या अशें जाता आसा ती. हें वृद्धांक पुरा कसन जाता आसा. तांगेले मनस्थिती कसन जाता आसा, तांगेले परिस्थिती कसन जाता आसा, फाय आमगेले परिस्थिती कसले म्हूण हें पुरो आलोचन करतना म्हाका अशीं दिसलें ह्या वृद्धाश्रम म्हणजे एक परिकल्पने स्वल्प काळा फुडें आमगेले चेडूपणार ना आशिल्लें. कसलें म्हळ्यार पुरा जना ते घरकडे तांगेले आज्या तांगेले आनम्मा तांगेले मामम्मा पुरा जन आसता आशिल्लीं. बाप्पा पाच्ची पुरा जन उठ आसता आशिल्लीं. कसलें म्हळ्यार चड जावन घेवन सकडांक व्यापार वेवसाय सकड आशिल्ले.
ते दुखून तांगेले आनम्मा घेवनूच आनी दीस काडता आशिल्लीं ती आनम्माय कांय नुतो बैसना आशिल्ली ती तांगेले अनुभवाचें मार्गदर्शन आनी हें चेडूवां दिता आशिल्लीं ती आनी चेडूय आनम्माल तें मार्गदर्शन घेता आशिल्लीं ती इत्या म्हळ्यार आमगेल्या पशी चड अनुभव आमगेलो अन्ना आसा म्हूण आनी कसं आतांचे नवी नमुन्याचे कसं ट्रॅक्टर की आनीक की हाण घेवन करची जाल्यार इची ते आनम्मा सांगून म्हळ्यार अशेश पुरो आमी करता ती म्हूण सांगून घेवन तांकां ताजें हे उदाहरण कशी ते काम चड करता वेगार करता आमी कामाच्या वयर कशें अवलंबन करता म्हूण अगती ना म्हणचे नमुन्यार पुरो दाखोवन घेवन तांकांय समीत त्या मालगड्या समीत हां वय अशें केलें आयकची म्हणचे कल्पना येवत तशी घरा भितर एक कूड कुटुंब संवाद आशिल्ले आतां कसं जालां म्हळ्यार आमी आसूचे एक दोन चेडवांक शिकोवन घेवन हांगाचे ते आमगेर वेव्हार कसलो नाका तांणी फॉरिनाकी खंयकी आसो ती तांणी खंयकी आसा ती म्हूण सांगचें आमकां एक शिफारस शिवाय आमकां कसले उपयोग ना चेडवान थंय आशिल्ले आतां म्हगेलो पूत जर्मनी आसा पुराजनानय म्हणची म्हाका वय गो लाय जाल न्हू तुका एक जर्मनी पळोवच्याक म्हूण कितले पंता वतलो हांव जर्मनी गेल्यार तो कितले पंता येतलो म्हगेल कश्टाक सुखाक म्हगेल संतोशाक म्हगेल कसनेक आपतकालाक कोण आसा तो जर्मनी आसा हांव हांगा आसा म्हगेल धूव बोंबय आसा अशी आमी चेडवां शिकोवन विंगड गांवां पेटोवन तांणी थंय अशें वचून आमकां अनिवार्य जावन आतां कालाच्या मानताऱ्यांक एकल्यांक अपघाती जाला बामूण बायल मात्र चड घरांत बामूण जेवं बायल जेवं गेली म्हूण जाल्यार तांणी समीत एकली रावचें व्यापारू वेव्हारू सकड आशिल्ले कडेन समीत आतां चड जावन चेडवांक आनम्माल एक सलहे सूचने नाक जावन गेला इत्या म्हळ्यार अन्नाल पुरा ओल्ड स्टाईल बा आतांच पुरा मॉल संस्कृतीन अन्नाल ते पुळ्ळी ते एक काणावंगलें दवरचें ते पुरा जत्त वे म्हूण घेवन तांगेल मनांत खंयचेय एक वेव्हारा वस सामाना वस आतां पूड सकड आमकां सकड केजीन तुकून दिता आशिल्लींची आतां तशें न्ही रेडी पॅक आसता वताची वचून ते शॉपिंग मॉलां वता ती घेता ती येता ती तेन्ना कसं लागत आसा कामाच्यान एक 4 जाणां नासल्यार जाता ना जाल्यार तांगेलें तांतांनी सामान काण घेवन बास्केटां घालून घेवन हाड दिताची आमी बील केलें जालें असलेची संस्कृती आज येवच्या वचून घेवन चड जावन घेवन आज घरकड खंय मालगड नाची मालगड नात न्ही घरकड चेडूं नाची चेडूं पुरा परगांवां आसाची गांवांत तूं तांगेलें घर म्हणले कडेन तांणी मानताले आनम की आमगेले तसले मध्यम वयस्क की राबून आसाची मुखार कसले मुखार कसन म्हळ्यार एकय आमी आमगेले घरांत तूं आमगेले इतल्यान आमी एक एकांगी जिवनय आमी ओगून घेवन आमी आसका जाता ना म्हूण जाल्यार आमकां साध्य ना म्हूण जाल्यार आमगेले तसले एक 4 जाणां वट्ट आमी आसका जाल्यार वृद्धाश्रमां वचका ती जाता अनिवार्य जावन आमकां थंय गेल्यार आमगेले समवयस्क आमकां संगाती मेळटा ती म्हणजे आशेरी निरीक्षेरी इत्या म्हळ्यार एक स्वल्प प्राय नंतर आमगेलें काम आमकां करून घेवचें भारी कश्ट जाता फुडें काला जाल्यार घरा चेडूं आशिल्लीं ती ते तांणी करून दिता आशिल्लीं ती आनी तांगेले वट्टू आमगे सहबाळ वेस्त आशिल्लीं ती आमकांय वेळ काडूं घर कडेन नात्र आसता आशिल्लीं ती आतां नात्र म्हळ्यार टीव्ही जाल्या आनी मोबायल जाला आयची मानताऱ्यान पुरा मोबायलान तूं फेसबूक वॉट्सॅप सकड पळोवचें म्हूण घेवन तांतूच वेळ काण घेवन आसाची युट्यूबान कसं पळोवचें हें सकड करून घेवन कोण आसा ती घरांत तुका कांय कडवना म्हळ्यार एकडचें तेकडचें कोणा वयर एक अवलंबिसून आमी आसका शिवाय कोण आसा ती असल खातीर मस्त जन स्वताची वृद्धाश्रमां वचून मस्त सकड घरांत वेवस्था आसल्यार समेत वृद्धाश्रमां वचून राबच्याक इच्छा पावताची म्हगेलो पैकीच एकलो बँकांत रिटायर्ड जाल्लो स्वंत घर आशिल्लें तागेली बायल सरतरी देवस्थाना वाठारांतूच ताणें एक सानं घर करून घेवन राबलो थंय राबिल्ले तेन्नाय ताका आनीक पंत हुशार ना आनी जालें हुशार ना जाल्यार तेन्ना तागेले तुवें ते पदे वचून राबका आशिल्लें धुवेकय तिगेले संवसार आसा कितलो म्हूण पळयतली ती मागीर हाणें कसं केलें हाणें वृद्धाश्रमांत वचून एक सिंगल रुमाचें रूम घेवन राबला कशें जाता भावजी आतां म्हण निमगेल्यार लायक जाता गो कसलेय तोंदर ना आमगेल्या म्हणकेच आमगेल्या प्रायचींची आसा ती आमगेले सममनस्का लोट आमी दोस्ती करून घेवन आमी चंद करून काडचें म्हणून म्हणटाना
हांसका की रडका म्हूण कळ्ळी. कित्याक म्हळ्यार अखेर जावन आमगेलो संतोश, आमगेली शांती, आमगेलो आनंद आनी आमगेले निमित्त विंगडा उपद्रव जावचे न्हय जे म्हणचे एक मनस्थिती आमगेली आशा वचून आमी वृद्धाश्रम जाल्यारीची ओग्गून घेवन प्रितीरी आमगेले सहबाळवेर आमी काडकाती जाता एक प्राय नंतर. घरकड असल्यार कसो तोंदरे म्हणून आतां परगांवां आशिल्ल्या चेडवांक आमी थंय वचून राबल्यार आमी हांगा कळयलें जीवन आमकां थंय काडूं जायना. आमी हांगा कळयलें जीवन थंय काडूं जायना म्हणल्यार आमी न्हू तो बैसनात तांगेले नात्राल्यान तुकी तांगेल्यान तुकी मस्त कडेन पळयलां केलो प्राय जालेल्यान मिगेले एक ना तस रात्री सकाळी 1 गंटे उठोवचे रात्री 3 गंटे बसो बा कंप्युटरा येद राक म्हूण. आयची परिस्थिती तशी जाल्या. तांणी पुरा फॉरेन कंपनी आसा ती वर्क फ्रॉम होम म्हूण करताची तेन्ना तांणी रात्री 3 गंटे जाग बशिल्ले आनी सकाळी 1 गंटे उठायन अशी उठाचें जाता तांकां. कसो करचें तांगेलें आरोग्य समना जाल्यार कसो करचें अनिवार्य जावन तांणी तशें करकाती जाला. त्या अर्थ हांकां जायना आनी ते भायर बसून खंय पुणी उलयतना फक्त आची घरकडचे वेवस्थे विशयान हें तें उलयता म्हूण जाल्यार ते आयकतले चेडवांकी नात्रांकी ಸ್ವಲ್ಪ असहन जाता. हें कसं न्हय आज्याले आजिली पिरपिऱ्यो आनी न्हू तो बशा नजो आमी घालल खावन म्हूण लेखतात तांणी तशी लेखच्या नज्ज वय जाल्यार आमी ताका आस्पद करून दिल्या जायना वे ना जाल्यार कोणाल की खबर पुराची फुडली खबर तांकां आयकुच्या 2 कान जेवका वय जाल्यारीची कितलो म्हूण चेडवान आयकूं येता तांगेली फुडली खबर म्हणून. तांकां कसो म्हळ्यार आजी काही गतवैभव सांगच्यान तूं प्राय जाल्ल्यांक मस्त खूश जाता. आमकां आयकुच्या खूश जाता जाल्यार आमगेले संदर्भ आमगेले त्या दिसाचे एक अनिवार्यते ते पळोवन न्हय आमकां आयकुचें जावचें. आरोग्य वायट जाल्यार तांणी कुडले आमगेले सांगल्यार आमी तांकां डॉक्टरल्या व्हरून की कसो पळोवन कोर येता जाल्यार प्राय जालेले केलो जन आमगेले नेमी चेडवां भायर नाका म्हणून समज जोर जावन आस्पत्रे व्हरून घेवन घालची परिस्थिती येवं सांगना ती म्हणटारे हांव कितले की जाणां पळयलां तशें कोर नाकाची. तुमगेले कसं न्हय अनारोग्य प्रारंभीक हंतार आसतनाची त्या घरकडच्या सांगली म्हूण जाल्यार तांणी कसन म्हूण वेवस्था करताची. आनी एक सांगता घरकडच्या पशी लागीं कोणीय नाची त्या देखून घरकडचें म्हळ्यार घरकडचीची तांणी त्या वृद्धाश्रम आशिल्ल्यांक थंय वत्तर तांकां कळ्ळां तांगेले घरकडच्या मोल कसो न्हय म्हूण घेवन. अशें म्हणून वृद्धाश्रम आशिल्ल्या पुरा जनाले घरकडे अशीच चुकी म्हणल्यार हांव सांगना. वृद्धाश्रमाक घालतना कितले की जाणांक आन हांव घरकड राबोवंक येवचें पळोवचें जाय नशी थंय घालल आसा ती अनिवार्य कारणार आमी घालनाशा पुरो. आमगेले कसो की तोंदरे एके ते राबतले इच्छेरी आमी घालनाशा पुरो जाल्यार तातावळपणी तांकां वचून मेळ्ळें येवका न्हय. आमी एक तुमगेले आसा ती म्हूण घेवन एक आमी तांकां दाखोवन दिवका न्हय. कांय नाका तांगेले इतल्यान आशिल्लें आन म्हाका कसो जेवका एक प्राय नंतर अवंगल जेवका की नमुनवार खाण जेवण जेवका की एक खंय भोंवच्या वच्च्या कुडवत की कसो जाता कांय ना. आमी चेडवान तांकां हांव आसा तुका म्हूण दाखोवन घेवचे खातीर दिसा एक वेळा फोन करून जेवली वे खाल्ली वे आरोग्य कशें आसा आज समज तुमकां भूक आशिल्ली वे न्हीद येयली वे कसन केल्लें तुमकां कसन हुशार ना वे तुमी आज डॉक्टराल्या वच्च्या ती त्या डॉक्टरा हांव फोन करून सांगता एके तुमकां कसन काम आसा वे हांव म्हगेलें अमकी कोणाले गुर्ताचेल्या सांगता तांणी करून दिता ती म्हूण घेवन ताता वेळ फोन केल्यार तितले केल्यार पावता. वारायक नित्य फोन करका म्हूण हांव सांगना. नित्य फोन केल्यार मागीर अनावश्यक पंचायतीका चड जाता जाल्यार वाराय एक वेळा पुणी फोन करून निमगून तूं कशी आसा ना कशी आसा मा म्हूण निमगेलें तूं कितले संतोश आमकां दिवचें जाता म्हणून आमकां खंडीत गोत्ता. आमकां कळका जाल्यार आमी ते मंतरपणार गेल्यार मात्र आमकां कळचें म्हूण म्हाका दिसता. म्हगेलो आनू 93 वर्स थंय वंतला. ಸ್ವಲ್ಪ काळ म्हगेलो अण्णाल ओट आशिल्लो म्हगेलो अम्मा नासतना तागेले मस्त काळ तो हांगा आशिल्लो म्हगेलो गांव सोमेश्वर म्हणून थंय आशिल्लो अम्मा घेवन आनी म्हगेले भयणी घेवन सकाळ थंय आशिल्लो. म्हगेली भयणी व्हडली जाल्ली अम्मा आरोग्य केन्ना केन्ना वायट जाता आशिल्लें. मागीर अम्मा म्हणली आमी खंयची धैर्य हळ्ळेर रावचें आमगेले कुटुंबाच्या आशितल्या बाद दिवन आमी थंय तांगेले कडेच्यान पुरा सहकार घेवंक घेवन
तांगेल रुणा पडची आमी सम की आमी आमगेल पुतालोट रावची सम म्हूण म्हगेल आम्मान एक भारी एक विवेकाचें एक उतर सांगच्या वचून अनिवार्य जावंक गेन आन आनी आम्मा तांगेल गांव सोडून घेवन मुंबय वचून राबलींची अण्णा थंय आम्मा संतोशार आशिल्ली जाल्यार म्हगेलो आन दादलो मनीस न्हय फुडें कंपेन चलोवंक घेन आशिल्लो मनीस ताका थंय पुराय म्हणे मोगूय आशिल्लो पुराय जाणांक गौरव दिता आशिल्लीं ती येवन पुराय जाणां आन्नाल्या उलयता आशिल्लीं ती लागीं लागीं म्हगेल भयण्याल घर आशिल्लें कसनय आसल्यार ताका हें म्हगेल न्हय हें म्हगेल पुतालें म्हगेल गांव तो सोमेश्वर म्हणचे केन्नाय एक मना आसता आशिल्लें केन्नाय मना आसता आशिल्लें मुंबय गांवांत तसले गांवांत राबून म्हाका खूब गणी म्हणटालो मनीस कोणी आसव तो म्हगेलो आन आशिल्लो तशें म्हणटालो मागीर म्हगेलो आम्मान वतर तो गांवां येवन राबलो गांवां येवन एकलो राबलो इतलो व्हड घर तो एकलो राबला आमकां पळयतल्यान पुरा म्हणून सुरू केलें कसन तुमी तुमगेले ह्या प्रायर त्या अन्नाक एकल्याक सोडला म्हणून तें आमगेलें आयकी न्हय आमी ताका सांगिल्लें न्हय आमी 5 जण चेडवान आमगेलो तूं येवन राब ना म्हूण सांगल्यारीची हें म्हगेल घर हांव मोरचें हांगाची हांव मोरका म्हूण सांगून तो थंय राबलो खंय तें म्हळ्यार तागेले कडेच्या जिवनांत ताणें आमगेलें सांगचें आशिल्लें हांव हांगा मेल्ल्यार म्हाका चंदाय लसूच्या व्हरका येद्रा कोण धरका मागशी कोण धरका तागेले कसले वस्तू कसो करका हें पुरा सांगून दवरलेलें त्या गांवच्यान पुराय जाणान ताका अत्यंत प्रिती तांच्यान जाल्लें तितलें एक चेडवान आमी एक आनमाक कितलें प्रीत दिवका की तितले प्रिती दिवन तें पळोवन घेतला ताका आमगे लागीं बापा तेंच्यान तागेलें जेवण खाण हाड दिवची की आनेक घरकार दखून आनेक कसने हाड दिवची की आनी गांवां आशिल्ल्यान मस्त नमुने तांगेले परबे वेळाक आनेक आमी केन्नाय कुशाल करूं अन्नान एकल्या नासतना नागरपंचमी वेळाक अन्नाक एक घरकडच्यानी एक चार म्हूण पानपतोळे हाड दिलेले खंय अन्नाक ही पानपतोळ करचें जेता म्हणून पुरा घरच्यांनी पानपतोळ हाड दिवन आमी म्हणचे अयो देवा सांगेल घरकडे केल्या पशी पानपतोळ पुरा घरकडे चल म्हूण वट्टू जावन म्हगेल अन्नाल घरकडे एक पेडावण पानपतोळ जाल्ल्या की म्हणून घेवन म्हणून पट्टीने हांवें सांगिल्लें आनी म्हणलेलो वय गो हांगा एक राशी पानपतोळयल्या नाक्क म्हळ्यार हाड दिवन गेलींची तूं बी न्ही कोरनक सायबिणी आज पानपतोळी हांव तुका बसार पेटोवन दिता सांजे वेळा वचून घे म्हणलो म्हाका वरेन म्हगेल कुळार गांवचे पानपतोळ आयली जाल्यार अन्नाक मात्तें गट्टी आशिल्लें उडगा सम आशिल्लो आनी खंयचें काम तागेले कडेच्यान कोरोसूच ताकत आशिल्लें त्या देखून त्या पोरणे घर जाल्यारीची 93 वर्सां प्राय ते ताका राब्बू जाल्लें तेची ताका उडगा सूण जावन तागेलें काम ताका कोरोसून घेवचें जायनाशी एका हे अशी लागींच्यान कोणीय पळोवंक घेवचें नाशी आमी वरेन दूर दूर आशिल्ले जाल्यार ताणें तशें दीस काडून साध्य आशिल्लें त्या देखून हांव सगळ्यांकय सांग चितलेंची बरें चेडवान मात्र न्हय मालगड्यानय ಸ್ವಲ್ಪ सुदारण करून घेवन चेडवा लोट रावका इता म्हळ्यार आमी समीत आमगेलो आनमा लोट सुदारसून घेवन तांणी आमगे लोट सुदारसून घेवन दीस काडलेले म्हणचे तांणी विसरूं नज आमी विसरूं नज इता म्हळ्यार आमगेलो आनम्मा आमकां जीवन दिलेलो आनम्मा पाय आमी तेची परिस्थिती वतले त्या देखून आमगेलो आनम्माले होडी कसले नाका सान काळजी निष्कळंक प्रितीर काळजी तितले घेतल्यार पुरो आमी त्या देखून वृद्धाश्रमा वच्ची चूक न्हय जाल्यार वृद्धाश्रमा वच्च्या मन नाशी त्या मालगड्यांक वृद्धाश्रमा घालचे व्हडली चुकी आमगेर ओट्टू राबोवच्या वेवस्था आसतना आमगेल ओट्टू राबोवच्या सक्कड हांगा आमगेल्या समृद्धी आसतना तांकां थंय घालून घेवन आमी कांय जेच्यान नाशी आमगेले इतल्यान आसूचें तें व्हड चुकी आमी तांकां वृद्धाश्रमा घाल्यारीची तुमी तुमगेले फ्रेंड्सां लोट आसल्या वरी हांगा आसा ती आमी येत आसता ती वत आसता ती तातावळ तुमकां आपोवन व्हरताची आमगे लोट परबेक हाका ताका आमगे लोट तुमी काडाची दीस विशेश आसतना आमी आपोवन हाडटात तुमकां म्हणजे एक भरवस आमी दिल्यार ताज्या पशी व्हड खंयचेय एक भरवस जिवनांत आसना नातल्यार तें दुड्ड दिवचांनी की चेडवान की दुड्ड दिवन जाल्यार थंय बैसून शुन्य पळयत आशिल्लें प्राय जाल्ले अवस्था प्रती एकल्यांक येवच्या पुरो इतल्यांतूय हांव एक विशय गर्वार सांगच्या इश्ट पावता कसले म्हळ्यार म्हगेल गांव सोमेश्वर म्हगेल गांवा लागीं हेब्री
अशाण आगुंबे हे गांवांत तूं एक 5% जन व्यापार उद्योग आनी वेवसाय करून आसात आज थंय. तशें देखून ते गांवांत प्रती एकली म्हालगडी तांगेल घरांत वसत. तांगेल नात्रावट खेळटा ती, तांगेल सुन्नान केलेलें रांदप जेवता ती, तांगेल चेडवाल वट्टू संभ्रमार परब पुरा करता ती, सकड करताची. इतलें सांगता रे कडेर एक सानी काणी हांव तुमकां सांगचें सुरू करत इच पावता. कसं म्हळ्यार एक कडेन हळ्ळे कट्ट्यार बशिल्ले कडेन एकल्यान मस्त वर्स नंतर बशी मेळ्ळें तेन्ना एकल्यान निमगील खंय तांकां निमगूचे क्रम आसा, तुगेले चेडूं कसं करता रे, तुगेले चेडूं कसं करता रे म्हण. तशी निमगिताना एकलो म्हणल खंय मिगेल मालगड पुतू MBBS जाला, तो MS करूं खंय की भायल गांवां वता खंय, ताजें लोनाचें न्ही काम जातस म्हण म्हणटा. दोनी पुतू BE केला तो आनी ताजे वयल कसं की शिकता खंय, तो आनीक खंयच की देशा वतस तागेलें कसं की लोनाचें न्ही काम जातस म्हण सांगता. वय तिनी पूत कसं करता म्हणटा. ताका तिनी पुतवे ओ हांग ते तिरगासर एक बिडाबिडीचे न्ही सोडा आंगड दवरला आनी थंय कसं की पुरा कटलेरी गिटलेरी दवरून घेवन एक सान म्हणटा व्यार करता देवाल दयेन चंदाय आसता तो थंय म्हण सांगता. तेन्ना वो म्हणटा वय रे मालगड पुतू अमेरिका वतस शिकच्याक, दोनी पुतू आनी खंय की फॉरिना वतस, हे तिनी पुता वो हांग एक तिरकासर सान बिडाबिडीचे न्ही सोडा आंगडी एक सान कटलेरी आंगड दवरून घेवन तांकां हाका हांगा बसकारांक घेतला मुरे तुवें. ताका कसं जाला तूं ताका एक ते आंगड कैद करून घेवन दुबय की अबुधाबी की खंय पूण एक भायर गांवां पेटय पळया ताका आतां थंय पुरा लायक डिमांड आसा ताका पेटय ताका म्हणटा. वो म्हणटा जायना मरे या जायना ताका पेटोवच्याक म्हणटा. कसल्याक म्हणटा. मिगेल मालगड पुतान अमेरिका वच्च्याक लोन काडचें, तें लोन भरचें आनी मिगेल दोनी पुतान आनीक खंय की वच्चें न्हू शिकच्याक लोन काडचें, ते दोनी लोन भरचें. मिगेल हे तिनी पुताले हांव चलोवन येयले कटलेरी आंगडीचे उत्पत्तीन रे. तांगेल दोगांय जाणां शिकवणे लोन भरचे हे आंगडीचे उत्पत्तीन. तांणी पांय शिकून थंय रपताचे हांगा येतावे तांणी. तितलें मात्र न्ही म्हाका न्ही मिगेल बायलेक ह्या मांतार प्रायरी एक मुश्टी प्याज की शीत की शिजोवन घाल न्हू आमकां छंद करून पळोवंक येवचें. ते पुताले बायलेनच रे माव माई म्हणून. आमगेले घर कडेन कितलो विलय आसा, तो विलय पुरा चलोवन घेवन व्हरचें. मिगेले हें धाकलें पुतानच रे मालगड चेडवा पुरसत ना शिकवण. तितलें मात्र न्ही आमी पांतार जावन भायर बसून आसतना अशीं आमी उलयत मांताऱ्यान बसून आसतना आजा आजा काणी सांग, आजा आजा अशी सांग म्हूण आमगेले उलोवन बशे हेच पुत्ताले चेडवान. तशें देखून वा संतोश आमकां निरंतर आसता शिवाय ताका दुबय की अमेरिका की पेटोन दुड्ड कोर घेवन ताणें कसनय करूं ना. आज आमगेल्या गांवांत तो एक आड्डी मनीस देवस्थाना कमिटी भितर प्रेसिडेंट 4 जाणां सहाय करता. कसन जाय जाल्यार मिगेल पुताले येवन उलयता ती त्यांनी पुराजन ताका गौरवार चलयता ती. हो गौरव ताका खंयचीय गांवांक घालून घेवन जनाल मद्दे पोर घालचें हांव तयार ना. तशें देखून दय दवर म्हाका तसो सकट सांगू नाका म्हूण म्हणल खंय. खंडीत जावन आनी म्हाका चेडूं आवडटा सुचें सूख खंडीत खंय देखून मेळूं सूख ना साध्य ना जाल्यार अनिवार्य जावन घेवन आनम्मान वृद्धाश्रमांत तांगेले आयकेर तांणी राबिल्ले तेन्ना आमी कुरका जाल्यार इतलेंची आना आमा तुमी कांय भिवू नाका ती, तुमी हांगा एकलीं आसच्या पुरो ती जाल्यार आमी तुगेलो आसा ती. आमी सदां तूं केन्ना पयल्यार येताची, आमी तुगेलींची म्हूण एक भरोस दिल्यार तें तितलें पावता म्हूण घेवन म्हगेले एक अभिप्राय. तुमी सगळ्यांक हांव सांगता तसोच अर्थ जाता म्हूण लेख करून घेवन हांव तुमकां एक प्रितीर नमस्कार दिता. सगळ्यांकय नमस्कार.